दर्शनाक सगळ्यांक स्वागत. ऐकतास न्हू माताजी? ऐकतास न्हू? ओके. सो वय माताजी. प्रभुपादा लिलामृत म्हळ्यार आमकां एक कळटा, एक घर बांदका जाल्यार कितले कश्ट भोगता. तशी आज इस्कॉन म्हळ्यार एक व्हड सकड जग जगाची व्हड पुरो सकड दिसता. ताजी मागशी कितले प्रभुपादाल कश्ट आसता म्हळ्यार हे आयच्या सेशनांत आमकां कळटा. सो ह्या आमी आयकल निमित्त वाजिल निमित्त प्रभुपादान कष्ट भोगिले, ते श्रम घेतिले ते पळयतना आमी करची काही नाही म्हणून दिसता. सो हे एक म्हाका आनी आमी भक्तींतू प्रचारांतू मुखार वचका म्हळ्यार एक प्रेरण दिवचे आसले. प्रभुपाद लिलामृत सेशन म्हाका घेवच्याक अवकाश दिलेले. भागवत पुराण कोंकणी सकड मेंबर्साक मिगेल्या नंतर धन्यवाद आनी मिगेले नमस्कार. तशीच हांगा सर्वले पूरा वैष्णविकाची मिगेल्या नंतर धन्यवाद आनी नमस्कार. सो आज गुरुवंदन सुरू करता. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयप्रताप स्वामी इति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा. सो आयचे सेशनांतू आमी पळोवया कसं म्हळ्यार प्रभुपाद मेलबर्नांतू लास्ट 1000 जनाचे प्रोग्राम अटेंड करतना जन्म सकड भात दिवन खाताची हांव सांगिल्ले. प्रभुपादा कशी सेफली हांत दोकून भायर वचचे कशें म्हणून तांकां शिश्यांक भारी एक आलोचन जाता. तांणी घेवन वतना एक कोण शूसान काराक लात मारता, एकली पेंट काळी पेंट प्रभुपादाल कारारी घालताची. असल सकड ऑपोजिशन मेळटा प्रभुपादाक. प्रभुपाद सांगता असल पब्लीक प्रोग्रामाक हांव वचचेना, म्हाका कोण इन्वायट करता की त्या प्रोग्रामाक हांव वता, हांव सकड वचचेना म्हणून सांगता म्हणून थंय स्टॉप केलेले. सो आज मेलबर्न देखून प्रभुपाद शिकागो ते मेलबर्न जालें ते इन्सिडेंट. सो मेलबर्न देखून शिकागो वता. वाटते मध्य वाटेंतू शिकागो पहुंच फुडें प्रभुपाद हवाईंतू एक रात्र राबून शिकागो जगन्नाथ रथ यात्रेक पार्टिसिपेट करूक शिकागो वता. नेक्स्ट प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार हे रथ यात्रे न्ही आमकां एकूच आसा. आतां कार्काळ आपले 22 रथोत्सव. प्रभुपादान हे सकड सांगन जाल्यार आमकां कळयना आशिल्लें रथोत्सव म्हळ्यार कसलो इम्पॉर्टंट म्हणून म्हळ्यार म्हाका कळच नाशिल्लें. हांव तूं कसं जावन प्रभुपाद म्हळ्यार रथ यात्रेतू रथाचे मुखार ज्यो मागशी गेली तरी जाल्यार खंयचे हीन जातींतू जन्म घेतल्यार समीत ताका विष्णूल पुरा ऐश्वर्य मेळचे, तसल स्थान मेळटा म्हणून प्रभुपाद सांगतात. ते कधीर प्रभुपाद प्रति एक कडेन जगन्नाथ रथ यात्रा करका म्हणून प्रभुपाद तांच्या शिश्याक प्रेरण केलेले. नेक्स्ट ते जोकून प्रभुपाद जुलै 7 सॅन फ्रान्सिस्को वता. थंय रथ यात्रेंत पार्टिसिपेट करता. 10,000 जनाक प्रभुपाद स्पीच दिता. मागीर वृंदावनात कृष्ण बलराम मंदिराचे
आरंभोत्सवाक सगळ्यांक मुंबई कलकत्ता सगळ सिटीचे लाईफ मेंबर्साक इन्विटेशन मागीर लॉस एंजलिस थंय सकयल शिश्याक पुरा इन्विटेशन मागीर नवद्वीपाचो प्रभुपादाल गॉड ब्रदर आशिल्ले श्रीधर स्वामीक ताका इन्विटेशन ताका रावची सकल वेवस्था हे पुरो सकट केला म्हणून पुरा इन्विटेशन आह्वान पत्रिके प्रभुपाद पठयता मागीर लंडनांतू नेक्स्ट लंडना रथयात्रे थंय वाहन संचाराक अड्डी जाता म्हणून थंय पोलीस सोडनाचे मागीर थंय देखून न्यू वृंदावन वता प्रभुपाद जुलय 18, 1974 मागीर नेक्स्ट ऑगस्ट 4, 1974 प्रभुपाद वृंदावन वता वृंदावन कसले वृंदावनाचे कृष्ण बलराम मंदिर तुम्ही आज पळोवचे भव्य कृष्ण बलराम मंदिर दिसता ते कृष्ण बलराम मंदिर कसन इन्विटेशन पुरा दिला प्रभुपादाक पुरा जाता म्हणून प्रभुपाद पुरा लॉस एंजलिस सॅन फ्रान्सिस्को पुरा कडेन फॉरेन आसा आनी इंडियान पूर्ण जाता म्हणून सांगितले तशी प्रभुपादान पुरी इन्विटेशन दिले हांव घेवन पळयलें कसरेना मंदिर पूर्ण जावन प्रभुपादाक मस्त बेजारू कोप येता प्रभुपादाक हुशार ना जाता ताप येता मलेरी जाता मागीर हुशार जाता प्रभुपाद मुंबई 1974 नोव्हेंबर दक्कून 1975 जनवरी प्रभुपाद इतली काळ प्रति कडेन एक वारा पसी चड रब्बान आशिल्ले प्रभुपाद जाल्यार मुंबई टू रास बिहारी टेंपल म्हळ्यार प्रभुपादाल जीव रास बिहारी टेंपल त्या खातीर प्रभुपाद थंय नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट म्युनिसिपालिटी देखून मेळका अशें मेळनाशिल्लें त्या मेळची खातीर प्रभुपाद थंय नोव्हेंबर डिसेंबर जनवरी नोव्हेंबर डिसेंबर जनवरी 3 महिनो प्रभुपाद मुंबईत राबता कसले म्हळ्यार रास बिहारी टेंपलाचे NOC सर्टिफिकेट मेळचे खातीर प्रयत्न करूं प्रभुपाद थंय राबता सो आज पळया प्रभुपाद कशी मेलबर्ना देखून शिकागो वता आनी कशी थंय रथयात्रा जाता पळया प्रभुपादाल मेलबर्ना देखून शिकागो वतना एक रात्री हवाई राबता प्रभुपाद हवाई राबून प्रभुपाद शिकागो फर्स्ट रथयात्रा थंय भागवहिसूच्या प्रभुपाद शिकागो वता प्रभुपाद केदनाय व्हडोड्ड सिटीन तूं ते रथयात्रा करता म्हणून प्रभुपादाक इच्छे कसं लाका म्हळ्यार तेंचे कृष्ण प्रज्ञे आतां सांगतना केलो जनाक कोप येवच्या पुरो हे कसं सांगता आयकूच कशी म्हणून दिसच्या पुरो बेजार जावच्या पुरो जाल्यार रथयात्रा पळयल्यार जनाक आनंद जाता आनी ताजेन प्रयोजन जनाक मेळटा म्हणून प्रभुपादाल इच्छे ताका तर व्हडोड्ड सिटीन पुरो रथयात्रा जेवका रथयात्रा करका आनी रथाचे ताका विष्णूचे ऐश्वर्य भोगचे असल म्हणे स्थान मेळटा म्हणून प्रभुपाद दर्शन पळय प्रभुपाद जनावेर कितले करूं तशी पूण जनाक जगन्नाथ तांगेल घरा बागलात वचून नाका दर्शन दिलेले मी तांगेल उद्धार जाता म्हणले प्रभुपादाल इच्छा आशिल्ली सक्कड कन रथयात्रा करता म्हणून प्रभुपाद इच्छा करता तशीच वेस्टर्न कंट्रीसांतू बीदीन रथयात्रा केलेली निमित्त प्रभुपाद सांगता जगन्नाथ तांगेल घरा बागला येवन एक कॉमन अमेरिकन जनाक एक ऑस्ट्रेलिया जनाक तांकां विचित्र दिसता पुरो जाल्यार ह्या जगन्नाथाल भक्ताल दृश्टीर हे एक करेक्ट कार्य आशिल्लें कसले म्हळ्यार जगन्नाथाल दर्शन निमित्त तांगेले कर्म हे जावन ताका भक्ती
प्रदान जाता म्हणून प्रभुपादाली इच्छा. आणि जगन्नाथ एक कंट्रीच नाही तो जगताच ना तो ताका कंट्री ना ताका धर्म ना सगळ्यांक जावका जालो म्हणून प्रभुपाद हांगा सांगता. त्या खातीर सो 1974 सॅन फ्रान्सिस्को रथयात्रे केले प्रभुपादान. सो 1974 तो 8th टायम सॅन फ्रान्सिस्को रथयात्रे जाता. त्यांनी मागीर तशी प्रभुपाद त्या खातीर प्रभुपादान रथयात्रेक मस्त इम्पॉर्टन्स दिलेले. त्या खातीर प्रभुपाद सगळे मस्तूर जबाबदार आशिल्ले ते सगळे सोडून शिकागोन फर्स्ट टायम रथयात्रेक पार्टिसिपेट करूंक येता. प्रभुपाद जगन्नाथ रथा वयर बसता. रथा वयर बसून प्रभुपाद लीड करता कीर्तन हे पुरा. आमचो प्रभुपाद सांगता तसं म्हळ्यार रथयात्रा केले निमित्त कोण कोण सकट फटी फटी धर्म सांगताची तशी नाकनातेले तशी भक्ती करता अशी करता कस कसं सांगताचे मायावादी फिलॉसॉफी कस कसं पुरं सांगताची तांकां पुरा आमी सोलसू येतात. कंच्या निमित्त गायन नर्तन आणि अवतरण म्हळ्यार प्रसाद वितरण आणि देवा दर्शन हे चारी जनाक मेळून त्यांनी आनंद उत्सवात पार्टिसिपेट केले निमित्त त्यांनी आपापी कृष्णा तकडे अट्रॅक्ट जाताची म्हणून प्रभुपादाल उत्सव कसं नाही गायन नर्तन अवतरण देवा दर्शन हे चारी तरी हाणून तांचो जनान पार्टिसिपेट केल्यार आपापीच्यानी कृष्णा तकडे आकर्षण जाता म्हणून प्रभुपादाल उद्देश. त्या खातीर प्रभुपाद शिकागो फर्स्ट टायम रथयात्रा पार्टिसिपेट करता. प्रभुपाद व्यासासना बसता. थंय शिकागो आशिल्ली मस्त इंडियन्स आसाची तांणी ह्या उत्सवांत पार्टिसिपेट करताची. आणि अमेरिकाचे सेंट्रल अमेरिका वेस्टर्न ईस्टर्न अमेरिका पूरा खंडिताची हेल्प करताची. तशी ह्या रथ पुरा शिकागोचे क्राउडेड स्ट्रीट्स थ्रू जावन पास जाता. केल्लो मस्त जन पोलीस बाईकार बसून रथाक फॉलो करता आशिल्लींची. आनी तूं सांगता कशें म्हळ्यार तांकां वगवगी हें रथयात्रा कंप्लीट करका म्हणाले मन कसं जालें म्हळ्यार ट्रॅफिक सकड बाद जाता म्हणून. आनी एक्चुअली परमिशन घेवन आशिल्लींची जाल्यार प्रभुपाद हांगा कंपेर करता कसं म्हळ्यार प्रतापरुद्र महाराज पुरींत त्या भांगराचे सारणी घेवन कोयर काडटा तो सेवकशी. हांगा कशी हे पोलीस वगवगी कराची ना जर तुमगे रथयात्रा कॅन्सल करता अशी म्हणून सांगताची वगी कराची म्हणून. तेन्ना हानी व्हरताची मागीर प्रभुपाद कृष्णाल कृपेन मस्त कितकी मैल दूर वचून मागीर लास्ट पॉइंट येताची ते प्रभुपाद एक उपन्यास प्रवचन दिता. मागीर प्रसाद विनियोग जाता मागीर कीर्तन जाता. तशी प्रभुपाद भारी खुश जाता. नेक्स्ट प्रभुपाद सॅन फ्रान्सिस्को येता जुलै 7. सॅन फ्रान्सिस्को तो प्रभुपाद रथयात्रा ते गोल्डन गेट पार्क दाखोवन तिनी रथ वताची. प्रभुपाद दोन्ही रथ सुभद्रे रथार बसून आसता. शिया दिवस जुलै म्हळ्यार थंय प्रभुपाद टोपी किपी घालून उलनाचे स्वेटर सकड घालून बसून आसता. प्रभुपादाक सांगता कितले समुद्रा म्हणके जनाले समूह के ते पळयता भारी आनंद दिसके दिव्य दृश्य के ते
जन तितले जनान रथयात्रा पार्टिसिपेट करचे, रथ तणचे, कीर्तन करचे, नृत्य करचे. हे प्रभुपादाक तेची पळोवचे इष्ट. सो प्रभुपाद भारी आनंद जातके. 10,000 जनांक प्रभुपाद ह्या करता, अटेंड करता, प्रवचन दिता. सांगता प्रभुपाद कसं म्हळ्यार तुम्ही अमेरिका जनान लिडरशिप घेवका हे कृष्ण प्रज्ञे प्रचार करच्याक कसं लाका म्हळ्यार तुम्ही अमेरिका जन भारी दादले मनशांनी बाल मनश भारी बुद्धांत आणि भारी तुम्ही एज्युकेटेड. तुम्ही ह्या वर्ल्ड वाईड ह्या जनप्रिय ह्या सगळ्यांक प्रीच जावची करच्याक तुम्ही साध्य आसा. कसला म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभून सांगिले भारत भूमीची हायले मनुष्य जन्म यार जन्म सार्थक करी कर उपकार. सो तुमकां ह्या अर्थ भारत वर्षांत जन्म घेतलेले प्रत्येकल्यान कृष्ण प्रज्ञा आंदोलन अर्थ कोण घेवका आणि मानव म्हळ्यार जनाले चांगा खातीर जनाले उद्धारा खातीर हे जगत्या पूर हे प्रचार करका म्हणून चैतन्य महाप्रभू सांगिले. सो तुम्ही अमेरिका जनान तुम्ही ह्या तर फॉलो केल्यार जन विंगड जन ते फॉलो करताची. सो हಳ್ಳಿ पुरा सांसान हಳ್ಳಿंतू सिटींतू पुरा सकड ह्या प्रचार जेवका म्हणून प्रभुपाद ते सांगता. मागीर थंय देखून मागीर सांगता मेलबर्नाच्या कलर थंय एक आमी असले उत्सव केलेले म्हणून सांगता प्रभुपाद. तशी प्रभुपाद सांगताना प्रभुपादाक सांगता कृष्ण प्रज्ञ म्हळ्यार एक धर्माच न्ही ना एक जातीच न्ही. तुम्ही तशी सकड लेखू नकाची. एक निज स्वरूप भक्तीचे कीर्तन आणि नर्तन एक तुम्ही साधारण जनान नर्तन आणि कीर्तन केल्या म्हणजे नाही म्हणून सांगता प्रभुपाद. तुम्ही सगळ्यान हे आमगेले मुवमेंटात जॉईन जेवका. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे. खाली हे कीर्तन केला पुरो तुम्ही हांतू एंट्री आयला म्हण केची म्हणून प्रभुपाद सांगता. तुम्ही हांगा मस्तू जन यंगस्टर्साचे हांव म्हणतारो केन्नाय जो हा मोर्चा पुरो हे मुवमेंट तुम्ही कंटिन्यू करका. तुम्ही अर्थ कोण घेवका आणि पुरा वर्ल्ड वाईड तुम्ही प्रचार करका. म्हणून अमेरिकान सांगता तुम्ही तरी फॉलो केले जन विंगड पुरा ते एडॉप्ट कोण घेताची म्हणून प्रभुपाद सांगता. दय कोण तुम्ही या कृष्ण प्रज्ञे स्वीकार कराची आणि दैव प्रीती आणि दिव्योन्माद कीर्तने आणि नर्तना तरी तुम्ही भागवयसल्यारी सकड वर्ल्ड तुमगेल फॉलो करता म्हणून प्रभुपाद सांगता. नेक्स्ट वृंदावनांतू कृष्ण बलराम मंदिराक गुरुदास इन्चार्ज आशिल्लो. तशी प्रभुपाद सकड इस्कॉन सेंटराक लेटर बरयता. पुरा जनान येवका मुंबई कलकत्ता दखून लाईफ मेंबर्स तांकां इन्विटेशन पठयता प्रभुपाद जन्माष्टमीक. आतां जुलै 7th हे ऑगस्टांतू कृष्ण जन्माष्टमी. सो ताका कृष्ण बलराम मंदिर प्रारंभोत्सव म्हणून केला. सो प्रभुपाद सकड तशी इन्विटेशन पठयता. तुम्ही येवका पुरा जनान म्हणून आणि लॉस एंजलिसांतू मस्तू 100 गटले शिश्यांक सांगता तुम्ही येवका म्हणून सांगता. मागीर श्रीधर महाराज प्रभुपाद गॉड ब्रदर श्रीधर महाराजाक बरयता प्रभुपाद तू येवका तुगेल रावची वेवस्था करता टिकेटा वेवस्था तुगेल करता म्हणून श्रीधर महाराज प्रभुपाद बरयता. मागीर श्रीधर महाराजाक लेटर बरयता तुगेले देवा गुरु महाराजाल कृपेन निगेले हांगा 40 लाख बुक्स आमी डिस्ट्रीब्यूट केला आणि ह्या वर्सा आमी ताजेके डबल डिस्ट्रीब्यूट करता म्हणून लेखता हांव. कृष्ण आले अनुग्रहान सकड समय चलता म्हणून सकड बरयता.
तशी प्रभुपाद वृंदावन येवचे 10 दिवस असताना जुलै 15 प्रभुपाद पुरा संन्यासी शिष्य आशिल्ले प्रभुपादाले संन्यासी शिष्य आसनो तांकांय लेटर बरयता तुम्ही येवका म्हणून. तशें प्रभुपाद एक करंदराक हांव फुडली पण सांगिल्लें करंदर म्हणलो डिवोटी तो सोण गेलेलो मागीर आपास येता तेन्ना प्रभुपाद ताका इंडियान GBCचे सेक्रेटरी जावन प्रभुपाद अपॉइंट करता. तशी तागेले करंदर सांगता कसं म्हळ्यार ह्या पुरा हांगा वृंदावनांत तितले टायम बारी जायना बिल्डिंग आनी जायनी पुरा म्हणून सांगता. तेन्ना प्रभुपाद कळंदराक बरयता कसं म्हळ्यार उत्सव भारीच्यान लायक जेवका दुडवाचे अगत्य असला हांव दिता पुरा गेस्टाक चंद कोण पळका प्रसाद लायक व्यवस्था करका पूर्ण जावन प्रसाद वितरण जेवका म्हणून पुरा प्रभुपाद सांगता. तेन्ना करंदरा सांगता सपोज हे टेम्पल जायन जाल्यार कसं करचें म्हणून ते हांव कसं करचें ते तुमगेले रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभुपाद लेटर बरयता. प्रभुपादाक लॉस एंजल्सांत सुदी येता कसं म्हळ्यार नेक्स्ट लंडनांत इंडिया येयन प्रभुपादान ते आणखी येवच्याक 10 दिवस आसा. तेन्ना लंडना वता लंडनांत ते रथयात्रा करूंक तेंची पोलीस सोडनाची कसं म्हळ्यार ट्राफिकाक बाद जाता म्हणून रथयात्रा लंडनान करूंक तांणी हें दिनाची परमिशन दिनाची प्रभुपादाक खूब येता हे कसं न्हय तुम्ही इंडियन एम्बॅसी न्हू तांकां वचून रिक्वेस्ट कराची ह्या वचून इंग्लंडाची राणी आसा पळय तिगेलो येद्राक वचून तुमी इंडियाची अशें म्हणून सांगता. क्रिश्चन तांणी भिवका म्हणून आमगेले हाजे निमित्त तांगेले धर्माक कसले बाद जाता कसले जास्त म्हणून तांणी लेखचे नाका म्हणून सांगता. हे पोलीस कसं लाका आमगेले फुल्ल हे धार्मिक समारंभ राबका म्हळ्यार कशी हे कसं अन्याय तुमकां जायना जाल्यार आमी कसले राबका रोका म्हणून प्रभुपादाक क्वेश्चन करता. प्रभुपाद सांगता कसं जाल्यार रथोत्सव राबचे ना रथ राबो रथ ताणची नाका आमी देवाक मागीर पालकीर बसकारून मागीर व्हरया सपोज रथोत्सव राबून म्हणून सांगता. ते पालकी विग्रह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा विग्रह पालकी बसकारून ट्रफाल्गर स्क्वेअर थंय आमी व्हरया म्हणून प्रभुपाद सांगता. प्रभुपाद सांगता मिगेल गुरु महाराजान सांगलें प्राण आची यारसी हेतू प्रचार म्हळ्यार प्राण आशिल्लो कसं जाल्यार प्रचार करता. प्राण असल्यार प्रचार करूं जाता मेल्लें कांय प्रचार करूं जायना. तशें तुमी जिवंत आसाचे तुम्ही मेल्लेले जना म्हणके तुम्ही ह्या करू नका बिहेव करू नकाचे म्हळ्यार तुम्ही ह्या लंडनाचे रथयात्रा करपाची म्हणून प्रभुपाद सांगता. तुम्ही करीत जाल्यार तुम्ही मेल्लेले म्हणके म्हणून प्रभुपाद इनडायरेक्टली सांगता. कसं म्हळ्यार मिगेल गॉड ब्रदर्स भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूराले शिष्य नव्हे तांणी प्रचार करिनाचे तांणी मेल्लेले म्हणके हांव एक करची ह्या सगळा प्रचार पळोवन तांकां पडटा उज्ज येता आसा तांकां जीव ना. तांणी देवाक एक एक्झिबिशन दवरून लायकून लीड काडटाचे तांणी आमी तशी करूं नये आमी प्रचार करता म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर प्रभुपाद लॉस एंजल्सांत दाखून प्रभुपाद थंय जनाक एड्रेस करता सांगता तुम्ही केन्नाय कृष्ण प्रज्ञेक केन्नाय हॉनेस्टली तुम्ही आसका तुम्ही देवाल सेव करता हांव सांगेल पुरा तुम्ही पालन करता म्हणून सांगता. तुम्ही तरी सम तरी फॉलो केल्यार तुमकां खंडीत तांतू यशस्वी म्हळ्यार तुमकां खंडीत तांतू जय मेळटाची म्हणून प्रभुपाद सांगता. मागीर तुम्ही ह्या पातात देखून तुम्ही डाऊनफॉल जावचे नज म्हणून प्रभुपाद सांगता.
कसं म्हणाल तुमकां कनी डाऊनफॉल जाले तर जाल्यार तुमकां माया देवी अटॅक करता. माम एव ये प्रपद्यते मायाम येतां तरंती ते तुम्ही कृष्ण प्रज्ञेर घट्टी तरी असल्यार खंडित माया तुमकां अटॅक करना पाद सांगतात. सो तुम्ही हांगा हांव एक हे आंदोलन स्टार्ट केला. हे लायक जावन डेव्हलप जेवका म्हणल्यार एक आशा हे तुमगेल्या हातांत. तुम्ही वाट चिकू नकाचे. तितले मिगेले एक रिक्वेस्ट म्हणून प्रभुपाद रडता. लॉस एंजलस सांगता प्रभुपाद म्हळ्यार प्रभुपाद प्राय जाली आनी हे आनी कंटिन्यू करका. म्हणून प्रभुपाद रडता. तुम्ही थंय जीबीसी हातूं हांव रेसिग्नेशन दिता. कसं लागून म्हाका जायना हे पर रेस्पॉन्सिबिलिटी करच्या. हरे कृष्णा माताजी एग्जिट जालींची. लेटर बरयता कसं म्हळ्यार हांव जीबीसी रेसिग्नेशन करता. म्हाका जायना हे रेस्पॉन्सिबिलिटी घेवच्याक. हांव एक म्हणटा डिस्कंटिन्यू करून आतां येयल मात्र म्हाका जायना म्हणून सांगता. प्रभुपादाक आतां कसं करचें इंडियान पुरो कोण पळोवचें म्हणून प्रभुपाद सांगता. अयो पुरो शिष्य निमित्त प्रभुपाद तुका इंडिया म्हळ्यार इंडियान पुरो सकड ह्या टेंपलांनी करचें तुका भारी प्रीती न्हय. आतां करचें कसं न्हय म्हणून सांगता. आतां हांगा वृंदावनांत बिल्डिंगा विशय करंदर आतां तो हांगा दोकून चुकून घेतल्या. आतां बरला एकलोच गुरुदास हिंगड कोणय नाचे. हे टेंपल कंस्ट्रक्ट करचे बारी स्लोरी जाता आसा. बारी स्लो देवाक दवरचे ते हॉल तेवय इनकम्प्लीट. प्रभुपाद हे जन्माष्टमी भितर कंप्लीट जावका जात जायना म्हणून प्रभुपादाक दिसता. तशी प्रभुपाद एक्चुअली तमाल कृष्ण गोस्वामीक अपॉइंट केलेले. ताणें हांव बसारी प्रचार करू वत म्हणून ताणें इंडिया दाखून तो चमकलो. सकड भक्त पुराची वृंदावन येवच्याक तयार जाल्यांची. हे कसं एक हास्य विशय जाता वृंदावनाचे म्हणून प्रभुपाद जाता. प्रभुपाद वृंदावन येता ऑगस्ट 4, 1974 वृंदावन येता. प्रभुपाद कार आयले सता पुरा शिष्य पुरा फुला माळांनी घेवन प्रभुपादाक वेलकम करताची. सो वर्ल्ड वायड देखून एक 25 शिष्य येवन आसताची ऑलरेडी. प्रभुपादान फुडें थंय येवन आसता आनी बरें संतोशान प्रभुपादाक सुतू घालताची. मागीर प्रभुपाद पळयता कसनेची एंट्रन्स प्रवेश द्वार म्हळ्यार एंट्रन्स रोड कसले जाल्लेले ना. अर्धंबर जाल्लेले उणती ते इटिगा राम पुरा सकड आसा. मागीर ते देवा देवचे ऑल्टर देवचे कडेन थंय तरी गेल्यार थंय कसलेन अर्धंबर केलेलें काम. पुरा पत्तोर मत्तेचे पुरा राशी. तेन्ना प्रभुपादाक हें कसं देवस्थान कैसा तुम्ही पुरो देवस्थान कंप्लीट जाला म्हणून सांगिल्लें न्हय. आतां कोण हाजी रेस्पॉन्सिबिलिटी गुरुदास घेतकी सुरभी घेतकी गुणाणव कोण हाजी रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रभुपाद गट्टी उन्नीता. तांगेल तोंड पुरो वय या जाला उत्तर दिवचे जायना अशें तांणी दव जाला म्हणून जाला के कसं उलोवचें म्हणून कळना. प्रभुपाद आतां कशी आरंभोत्सव म्हळ्यार कशी करची इनॉग्रेशन कशी करचें म्हणून प्रभुपाद सांगतात.
या पुरा फॉरेन देखून आयले 25 शिष्य आशिल्ले तांणी उलोवन घेतात तांगेले तर आतां कसलेय जायना आतां कशी इनॉग्रेशन करची कशी म्हणून सांग. आनी एक डिवोटी सांगता पुरा वर्ल्ड वायड देखून पुरा डिवोटी हांगा येता सांगता पुढले सांगता ह्या एक संतोष माताजी मतेंत कट जत्तस माताजी. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹುಡುಕ वय आता म्युटर असती. येस येस आता प्रभुपाद सांगता कसं नाही आता तुम्ही कशी देवस्थानाचे ओपनिंग करता आसाची मग प्रसाद अशी काय तुम्ही करचे म्हणून प्रभुपाद कोपता तेन्ना एक हरिकेश म्हणून सांगता ते ऑल्टर म्हणजे थोडेचे जाला न्हू थंय प्रतिष्ठापन करूया म्हणून सांगता. तेन्ना प्रभू ना सादी ना हे देवस्थान कंप्लीट जायना अशें करूच जायना हे देवस्थान पूर्ण जायना म्हणून प्रभुपाद कोपान सांगता. प्रभुपादा केले रुमा भितर वता वृंदावनात ते प्रभुपादा रूम जावन आसता तेन्ना प्रभुपाद इतलो उग्र जालेलो की प्रभुपाद तेन्ना ते सुरभी म्हळ्यार तो इंजिनियर थंयचे आशिल्लो इन्चार्ज तागेले बायल वयता न्हू कृष्णाक प्रार्थना करूं वतके म्हळ्यार तितले तांकां भंय जाता कसं करचें म्हणून. ह्यांनी पुरा गुरुदास सुरभी ह्यांनी पुरा सकट तांगेले प्रभुपाद बोब मारता तुम्ही हांव सांगील काय आयकनाची तुम्ही म्हाका सांगय न्ही अशें जाता म्हणून सांगनीची म्हणून प्रभुपाद सांगता एटलिस्ट देवाक दवरची रूम पण तुम्ही ते कंप्लीट केले तेव्हाय कंप्लीट करनी हे आमगेले इस्कॉन संस्थेक एक कळंक हे म्हणून प्रभुपाद सांगता जन कसं लेताची सकड कडेन आमी सकड अनाउन्स करून जाला आता कशी करचे म्हणून पसंत. तेन्ना सुरभी म्हळ्यार तो इंजिनियर तो भिता सांगता आमकां हांगा हे ओपनिंग आसा म्हळ्यार आमकां कोणाकय गोत नाशिल्लें म्हणून प्रभुपाद सांगता तुमी कोणाकय सांगा न्ही हांगा म्हणून म्हणता ना आमी कोणाकय हांगा वृंदावन आमी कोणाकय सांगा न्ही कसं जाला म्हळ्यार हांगा इनकम्प्लीट आसलें आमगेलें कंप्लीट जायना तशें आमी कोणाकय सांगा न्ही म्हणून सांगता. तेन्ना ओ तशी जन्माष्टमीक कशी आमी ओपनिंग करची कशी म्हणून प्रभुपाद म्हणटा बागील जाय न्ही आत्तां तांणी रूख कट करता मात तेन्ना प्रभुपाद सांगता यमुनाक निंगिता तूं देवाक घालचे ड्रेस ज्युवेलरीज पुरा तयार केल्या वे म्हणून म्हणटा. तेन्ना तुगेलो अभिप्राय कसले म्हणून यमुना देवी निमित्ता ती यमुना देवी सांगता हांव कसले हांव तूं सांगच्याक म्हाका योग्यते ना म्हणून ती सांगता. तेन्ना प्रभुपाद कसं जालें सोल म्हळ्यार म्हाका डिफीट जालें आनी तूं म्हाका मर्याद गेले म्हणून प्रभुपाद सांगता हे ती यमुना सांगता हांगा पुजारी ना पूज करूंक पुजारी ना म्हणून ती सांगता. प्रभुपाद हें जालें हांव मिगेल चूक जाली हांगा ओपनिंग करूं जायना हांगा पुरा जनाक सकट आमी इन्विटेशन दिला येवच्याक तुमी हांगा परिस्थिती म्हाका सांगिल ना तुमी डिसायड करायच्यात कसं करचें म्हणून सांगता. आनी केन्ना आमी हें ओपनिंग करचें दिपावळी वेळार करूं म्हणून सांगता ऑक्टोबरांत तेन्ना ऑक्टोबराक भक्ती सिद्धांत सरस्वती एपियरन्स डे आसा तें करूया तेन्ना डिसेंबराक एंडा येता म्हणून सांगतात. प्रभुपाद सांगता नुट्ट बसता आनी हें कंप्लीट जावंक जालें 6-7 म्हयने जावं का म्हणून सांगता. कसं लागता म्हळ्यार
हांगा सिमेंट मेळना तेन्ना भारी कश्ट गोवोरमेंटा देखून सिमेंट सँक्शन जावपाक तशें जाल्यार मात सिमेंट मेळटा आमकां समज तरी सिमेंट तरी मेळ्ळी तर जाल्यार 3 म्हयने भितर हें टेंपल कंप्लीट करूं जाता आशिल्लें आमकां सिमेंट मेळना म्हणून प्रभुपाद सांगता हो तशें जाल्यार ह्या सिमेंट मेळना म्हणटा जाल्यार नेक्स्ट जन्माष्टमीक आमी ओपनिंग करुया हें म्हणून सांगता सिमेंट मेळ्ळी तर जाल्यार 3 म्हयने भितर सिमेंट मेळना तर जाल्यार 1 वर्स जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता व्यंगार सांगता व्यंग सांगता म्हळ्यार परिस्थिती तशी आसा तशी तुमगेल्या त्या पुरा कस कसो खर्च जालेलो पुरा लाखान दाखय म्हणून प्रभुपाद सांगता त्या पळय आनी कोपेत प्रभुपादाक तो गुरुदास म्हणालो तो जयपुरा वचून थंय गेस्ट हाऊसांत तांणी राबून यो ताजी रसीद पळोवन प्रभुपादाक कोप येता तितून सगळं दुड्ड खर्चिले म्हणून कोप येता तेन्ना प्रभुपाद सांगता तुम्ही गेस्ट हाऊसाचे कसं नाही फाउंडेशन घाली गेस्टान येयले खंय राबचे म्हणून प्रभुपाद सांगता गुरुदास तुम्ही थंय जयपुरांत तूं थंय गेस्ट हाऊस पळोवन येयले ताजे प्रकार कोणी करका म्हणून त्यानं सांगता तो जयपुरांत तूं गेस्ट हाऊसान तूं भाडे उणेची म्हणून सांगता थंय तांकां कांय डोनेशन मेळटा दिसता ताका ते उणें तांचो प्रभुपाद नानाचे तो मारवाडी तांणी उणी भाड दिल्यार तांकां प्रॉफिट करता आसताची थंय देखून शिकून यो म्हणून प्रभुपाद ताका सांगता तांणी गुरुदास आनी तागेले बायलो हें वृंदावनाची जबाबदारी देखून चुकून हांगा देखून वचच्या म्हणून तांणी आलोचना करता आसताची प्रभुपाद म्हणटा तुमी आणखी तांकां प्रभुपाद तांगेले वेरी स्ट्रेस घालता देवस्थानाचे ते देवा दवरचे ताजे बागेल कसं आणखी रेडी जाय न्ही म्हणून सांगता आमी प्रयत्न करता मस्त काम आसा कसं करचें जाय न्ही म्हणून सांगता प्रभू लास्ट प्रभुपाद कूल जे आसा असो चिंत करूं नाका तुम्ही कसं म्हळ्यार तुमकां हे कामाच पुरो तुमकां मोज करता आसा वंचन करता आसाची पळय आमी भक्तपुराक ते बूक आनी विकून बॅक टू गॉड पत्रिका विकून कश्टार आमी दुड्डू कलेक्ट करता आसाची त्या कृष्णाल दुड्डू हे ते कृष्णा खातीर यूज जेवका ते दुड्डू तुमी रक्षण करची तुमगेली जबाबदारी ते कोण कोणाले अनगत्य जनाले अपात्राले हाताक वचनाशे तुमी काम करका आमगेले दुडवान तांणी कॉन्ट्रॅक्टर रिच जावची न्हय म्हणून सांगता हांगा हे केस अमृत शिले ते खंय आसा म्हणून दिता प्रभुपाद तेन्ना तो सुरू म्हणटा अमृत शिले खंय मेळटा म्हणून म्हणटा प्रभुपादाक कोप येता म्हाका जाल्यार तूं ते प्रश्न घेता तुका गोत आशिल्लें तूं हें सुदुका खंय अमृत शिले मेळटा खंय मेळटा म्हणून तूं सुदुका म्हणून सांगता प्रभुपाद हांगेले शिश्याल मूर्खतना प्रभुपादाक कसं करचें म्हणून कळना एक्चुअली कळ म्हण शिश्यांक शिकोवचें हे एक विधान म्हळ्यार तांगेले क्वेश्चन करना जाल्यार तांणी शिकची कशी शिकनाची न्हय सो आमी तांकां क्वेश्चन करता तांकां बुद्धी शिकोवका म्हणटा चिकेची रूडली निमुकची पडटा तशी प्रभुपाद मनांत प्रभुपादाक मस्त निराश म्हळ्यार मस्त डिसअपॉइंट जावन आसता प्रभुपाद ह्या कृष्ण प्रज्ञाचे मुवमेंटाचे स्प्रेड करूंक प्रभुपाद वर्ल्ड वायड स्प्रेड करक व्हड देवस्थान करता म्हणून प्रभुपादान लेखिल्लें कसं म्हळ्यार तें टेंपल मिगेल गुरूक एक हांवें एक गिफ्ट दिवचें काणिके दिवचें म्हणून प्रभुपाद लेखिल्लें आनी प्रभुपादान कृष्णाक उत्तर दिलेलें हांवें सांगिल्लें कशी एक आनू एक चेडवाक तें दिता हांव हें दिता म्हणून प्रॉमिस करता तशीच प्रभुपाद कृष्णाक हांव तुका देवस्थान दिता म्हणून प्रॉमिस केलेलें प्रभुपाद आनी ते जाय न्हय म्हणून प्रभुपादाक मस्त बेजार जाता तेन्ना प्रभुपादाक हात पाय ऊपर सकट वीक जावन ये पूरा बॉडी एक नमुने वीक जाला म्हणटा जावन तशी जाता प्रभुपादाल एक्सपेक्टेशन शिष्य अशी करतली न्ही तशी करतले म्हणले केली ते जाय न्ही जन्माष्टमी दिवस कृष्ण बलराम मंदिर ओपनिंग करची म्हणून भारी एक आशेन प्रभुपाद आयिल्ले आशिल्ले प्रभुपादाक मस्त दुःख जाता एक्चुअली
गुरुक प्लीज कोरका म्हणल्यार आम्ही कशे का गुरुले मनाचे मन अर्थ कोण आम्ही शिष्यान बिहेव करका आणि ताका कित आम्ही सेव करका म्हणून सांगता आम्ही गुरुक खाली तोंडान लिप सर्विस नाही आम्ही श्रम म्हळ्यार आम्ही हार्ड वर्क करका तेन्नाची आमगे भक्ती सेव म्हळ्यार भारी स्ट्रॉंग जाता आम्ही गुरु महाराजाक आम्ही सेव करका म्हणजे आम्ही गुरु महाराजाला इच्छे ते कंप्लीट करच्याक आम्ही प्रयत्न करका म्हणून हांव प्रभुपाद सांगता तशी त्या सिमेंट घेवचे एक भारी एक व्हडली समस्या आशिल्ली सिमेंट खंय नुकून घेवचे कशी घेवचे सगळी इंडियातूच सिमेंट मेळना काय म्हयने गटले गव्हर्मेंटाचे परमिशन अलॉटमेंटाक राखा पडता काय तशी एक दिवस तांणी प्रति दिवस बस रिक्षारी मथुरा वचून सिमेंट मेळटले म्हणजे थोड्याची एक सिमेंटा बॅग मेळची काय ते मेळ्ळो एक खांब तरी बांधली म्हणसता ते सुकना काय ते खांब पळून वता काय तसल सिमेंट मेळ्ळेना तशी प्रभुपादाक एक म्हणता प्रभुपादाक एक सिमेंट मेळची एक अरेंजमेंट जाता हानी लागता कसं म्हळ्यार आमगे गुरु बरे शुद्ध भक्त आशिल्ले देवान एक आमकां अरेंजमेंट केलं सिमेंट मेळटा सिमेंट मेळटना ते गुणानवण ताका सांगता कितले सिमेंटा बॅग मेळटा तूं लॅक करता म्हणटा सकाळ देखून रात तेन्ना कितले सिमेंटा बॅग ते गोडोन घालून लॅक बरोवन बीग घालता म्हळ्यार तितले सिमेंट मेळना तेन्ना तितले ते राखूंक आशिल्लें कोणी थांपून व्हरपाची तशी तसल नमुने तसल कंडिशन ते बलराम मंदिर जाल्लेलें तेन्ना सांगता बीग घालून प्रभुपाद म्हणटा आज सिमेंट म्हळ्यार भांगरा मणके जाला म्हणून प्रभुपाद सांगता भांगरा मणके आमी ताका प्रोटेक्ट करता जाला राखूंक जाला म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी ऑगस्ट 12 प्रभुपाद ताका मस्त वीक जाता प्रभुपादाक ते जन्माष्टमी नेक्स्ट डे प्रभुपादाले एपियरन्स डे प्रभुपाद तागेले कुडान तूं सकल बैसून त्या स्लॅंटिंग टेबलार सकल बसला प्रभुपाद ताजवेरी न्हिदला प्रभुपाद राबूक जायना प्रभुपाद 104 डिग्री ताप येता असं एक त्यांचे लोकल डॉक्टर आपण पळयलं तर सांगता मलेरिया ताप म्हणून सांगता वखद बरोवन दिता वखद थोडे घेत प्रभुपाद रब्बना मागीर प्रभुपाद हांव घेना म्हणटा अनेक डॉक्टर आपण ताणे कसं वखद बरयता सांगता तुम्ही आणि कोणाके डॉक्टराक वैद्याक आपण आणि कोणी म्हाका संपतना म्हणून सांगता ऍक्च्युअल तर ऑगस्ट महिन्यार तेन्ना पावस येवचे एक ना टायम पुरा शिष्य पुरा प्रभुपाद जाल्यार कांय नाही जावन पडताचे कसं म्हळ्यार सगळ्यांक मलेरिया मागीर लूज मोशन सगळं लिव्हर रिलेटेड प्रॉब्लेम्स पुरा सगळ्यांक येता तेन्ना म्हळ्यार तेन्ना एक नंबर शाक आणि एक मॉइश्चर तशी मॉडर्न वत असले कांय नाही जाणं तशी तांकां सगळ्यांक कांय नाही जाता प्रभुपादाक हे कांय नाही पळोवन पुरा शिश्यान पुरा तोंड पुरा भावता इव कसं कशें तांकां भंय जाता प्रभुपादाक मरतकी म्हणून तितली भंय जाता प्रभुपाद ते भायर एक शा कशी तशी तेन्ना भायरी चावडी येवन हाडून प्रभुपाद न्हीद करचे वार घालचे मालिश करचे हे सगळें प्रभुपादाक काली द्राक्षनी ऑरेंज मात्र ते प्रभुपाद पडता तितले निश्चक प्रभुपादाक तांकां भारी भंय जाता शिश्याक ह्यो देवा लागीं प्रार्थना करताचे मिगेल गुरूक वगी गूण करी म्हणून प्रार्थना करता 1967 प्रभुपादाक आस्पत्रे एडमिट करतात आणि पुरा नरसिंह उग्रम वीर महाविष्णू जलंत सर्वतोमुख सांगून रात्री दिवस त्यांनी प्रेयर केलेले तशीच आम्ही आता प्रेयर करता म्हणून पुरा इस्कॉन सेंटर पुरा सांगताचे आम्ही आमगेल गुरू खातीर आम्ही प्रेयर करता म्हणून सांगता प्रभुपाद एक दिवस रात्री प्रभुपाद शिष्य हरिकेश कीर्तन करता सांगता प्रभुपाद कशें हे कीर्तनाची म्हाका जीव दिताले कीर्तन करता म्हणून सांगता आनीक कसं म्हळ्यार
गुरुले काय जक मेन कारण कसं म्हणल्यार प्रभुपादाले 80% शिष्य नावे प्रभुपादान सांगेल कसं रूल्स अँड रेग्युलेशन दिले त्यांनी समाजाची फॉलो करण्याचे 4 घंटा उठायनाची मागीर सगळं प्रभुपादान सांगेले प्रिन्सिपल्स ते सगळं फॉलो करणार तिने आणि प्रभुपाद उल्लोचे उणी करता प्रभुपादाक तेन्ना पूरा शिष्यांक तांकां एक तांगेलांतू कळटा गिल्टी फिलींग अयो आमी सम फॉलो करना ते निमित्त आमगेले गुरू कायनेस जाला म्हणून तांकांची फील जाता सो तांणी रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल्स की प्रभुपादान सांगिल्लें काम करेक्ट करूंक तांणी ऍक्टिव्ह जावन करताच प्रभुपाद सकाळी भागवत प्रवचनाक येताची प्रभुपाद सांगता कसं म्हणारी दीक्षा सगळ्यांक दीक्ष घेवका म्हण आशा आसा दीक्षे टायमार कसं जाता म्हळ्यार आमगेले पूर्वचे पाप कर्म तांकां देखून मुक्त जाता म्हणून सांगता जाल्यार गुरु कृष्णान प्रतिनिधी जाले निमित्त शिष्याले कर्म नलिफाय करच्याक गुरुचे पात्र घेता तेन्ना तशे निमित्त कर्म गुरुल वैरी परिणाम जाता म्हळ्यार शिष्यान तरी सम फॉलो करना जाल्यार तेन्ना शिष्याल पाप प्रतिक्रिये गुरुल वैरी जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता ताका निमित्त प्रभुपाद कायनेस जाले म्हणून त्या खातीर मस्त शिष्या घेवच्या नज जाल्यार प्रभुपादाक कितले वर्ल्ड वायड हे मुवमेंटाक हेल्प करूंक शिष्य जावपाचे आशिल्ले प्रभुपादाक तशें म्हणून प्रभुपादान तितले शिष्या केले सो तांणी शिष्यान केलेले पाप समीत गुरून अनुभव सुखाची केलो मागीर ताका कायनेस जाता म्हणून प्रभुपाद सांगता प्रभुपाद मागीर सांगता तुमी गुरू केन्ना हे कायनेस जावन कश्टा पडलेले आसतना तुमकां शिष्याक कळका तुमी तुमगेले तप्पू तुम्ही रेक्टिफाय करून घेवका म्हणून सांगता तेन्ना तांकां शिष्यांक फर्स्ट टायम दिसता यो आमी तप्प केले चुकी केले निमित्त प्रभुपाद ताजे निमित्त सफर जाता म्हणून तांकां कळटा तशें प्रभुपाद एक्चुअली एक ओन्ली मलेरिया ताका अटॅक जाल्लेलो न्ही प्रभुपादाक आमी तरी आमगेले मिस्टेक्स रेक्टिफाय करून आमी कृष्णा तरी प्रार्थना केली तर जाल्यार आमगेले गुण जाता म्हळ्यार प्रभुपाद शिष्याक कळटा प्रभुपादाक मस्त बॉडी मस्त वीक जाता दीस रात्र कीर्तन करताची पूरा कृष्णाला प्रार्थना करताची पूरा कडेन निरंतर कीर्तन करून प्रभुपादाक हुशार जावचे कीर्तन करताची तेन्ना प्रभुपाद हांगा वृंदावन आयिल्लो उत्सव करूंक थंय कायनेस जालें तशें जालें इतले वीक जालें म्हळ्यार प्रभुपादाक राबूक जायना उल्लोचक जायना तितले म्हणे वीक जाता प्रभुपाद मागीर उत्तर प्रदेशाचे एक राज्यपाल तो गव्हर्नर येता येवचे म्हणून कळटा अकबर अली खान तेन्ना प्रभुपाद मुस्लिम तेन्ना प्रभुपादाले ते गव्हर्नरार फ्रेंड आशिल्लो सेठ भिशन चंद म्हणून तो प्रभुपादाक परिचय तागेल थ्रू गव्हर्नराक घेवन येता प्रभुपादाक हो आतां गव्हर्नर आयिल्ले निमित्त आमकां सिमेंट मेळचे आमकां लायक एक ऑपॉर्च्युनिटी गव्हर्मेंटान देखून सिमेंट मेळचे खातीर म्हणून प्रभुपाद वगी शिष्यांक सांगता वगी तुमी सकाळी वेलकम करून तयार करा टेबल घालाची खुर्ची घालाची रेड कार्पेट घालाची अशी घालता म्हणून प्रभुपाद हुक्कोण खुर्चेर बसकार खुर्ची हुक्कोण घेवन म्हळ्यार प्रभुपाद चमकुचक जायना प्रभुपाद सांगता हांवची स्वता येवन ताका वेलकम करता म्हणून प्रभुपाद सांगता राबको जायना कसं करचें म्हणून हांगा कळना तो येता सुरेख तागेले पुरा गव्हर्नर येता तागेले पुरा जन सुरेख मुखार येताची मागीर गव्हर्नर येता तेन्ना प्रभुपाद राबता राबू जायना जाल्यार प्रभुपाद खंयची की शक्ती ना प्रभुपाद राबता आनी ताका गव्हर्नराक शेक हँड दिता सकड
भक्तांक पुरो आश्चर्य जाता प्रभुपादाक उक्कोण घेवन येयली इंची खुर्चेर प्रभुपाद राबता राबून प्रभुपाद खडखडेत के हांग तितली खडखड येता राब कुडोन अशी जाल्यार प्रभुपाद हांसून उलयता भक्तांक सिकता हे प्रभुपाद खंयची कडेन मोर्चा पुरो म्हणून तशी दिसता तेन्ना राजपालक सकड प्रसाद आनी सकड लायक हें करून तो राजपाल वचता प्रभुपाद उलयता प्रभुपाद जाल्यार दोळ्या सुत्त पुरा काळे काळेची ह्या जाला तितले वीक जाल्यार 20 मिनिट्स उलयत के तो राजपाल आयकता उर सकड आयकून प्रभुपादान सांगिल्लें सांगून तरी ताका प्रभुपाद ओपण करता तेन्ना कितले 105 डिग्री ताप प्रभुपाद कितले कश्ट पळयात प्रभुपादाला 105 डिग्री ताप येता तेन्ना तशीची आनी प्रेयर करता आसताची प्रार्थना करता आसताची मागीर प्रभुपाद 2 वार नंतर प्रभुपादाला ताप देंवता एक शिष्याल एक एग्जाम परीक्षा म्हणून दिताची कसं म्हळ्यार आमी गुरूक सेवा करच्यांत एक टेस्ट तो गुरु हुशार जाले म्हळ्यार आमगेले प्रेयर आमगेले प्रार्थना आमगेले सेवा कृष्णा सेवा गुरु सेवेंत आमी करेक्ट तरी केले जाल्यार ताजे रिजल्ट कसो म्हळ्यार प्रभुपाद हुशार जाता प्रभुपाद तेन्ना प्रभुपाद फुडल्या म्हणकेची काम हे करचे ट्रान्सलेट करचे सकड कामान तो शूर करता खावच्याक आनी शूर करता तेन्ना प्रभुपाद सांगता पूरा वर्ल्ड वाइड सकट कीर्तन करता तेन्ना कीर्तन राबून तांगेले काम करची प्रचार करची काम करची म्हणून प्रभुपाद सांगता कसं म्हळ्यार आनी तो भारी एक लायक सांगला कसं म्हळ्यार आमी प्रभुपादान भक्तान तांगेले कर्म स्वीकार केले कर्म तेन्ना आमगेले शिष्याल कसं आमगेले जबाबदारी म्हळ्यार आमी गुरून सांगिल्ले कसं निर्देशन ते आमी फॉलो करता ते म्हणून आमकां ते कळका आमी करने तरी जाल्यार तेन्ना आमी केलेले एग्रीमेंटान तूं डिसओबे केला म्हणके जाता आमी गुरूक आमी दिल्लेलें उत्तर आमी तशी करताची ओत घेतिल्ले ते आमी फॉलो करून जाल्यार तसो डिसएग्रीमेंट जाता म्हणून सो आमी गुरूक दिल्लेले ओत केन्ना आमी फॉलो करता ना जाल्यार आमी आध्यात्मिक शक्ती दाखोवन आमी वंचीत जाताची म्हणून सांगता प्रभुपाद तशी 2 वार नंतर प्रभुपाद असं ट्रान्सलेशन आनी काम सुरू करता चैतन्य चरितामृत आनी पुरा ट्रान्सलेट करचे सुरू करता सकाळी उठता न्हू फुडल्या म्हणके वाजूचे स्टडी करचे डिक्टाफोनान ट्रान्सलेट करचे पुरा सुरू करता प्रभुपाद तशी प्रभुपाद कशें म्हळ्यार दिवसाक 2 टेप फूल करता आशिल्ले तितले डिक्टेट करून फूल करता आशिल्ले तशी प्रभुपाद कशी प्रभुपादाल कश्ट कितले पळयाचे आज ट्रान्सलेट आमकां बुक मेळटा आमकां वाजूक आमकां तशी टायम मेळना अशी टायम मेळना म्हणून सांगता एक हांवें निताय शिवनी माताजीले कशी तांणी विशाखापट्टणमान तो कशी तांणी इस्कॉन सेंटर स्टार्ट केलेले एक काणी आयकल तुमी आयकयाचे प्रभुपादनी इवन आता सकड इंडियान तुमकां दिसता एक सेंटर स्टार्ट करता जाल्यार कशें जाल्यार गुरूल कृपेनची आमकां सकड जाल्ले म्हणून ती निताय सोनी माताजी सांगता ते तुमी आयके तेन्ना कळटा सो एक टेम्पल स्टार्ट करता एक प्रिचींग सेंटर स्टार्ट करता म्हळ्यार ती प्लीज ना डिवोटीस भक्तांक सकड ओट्टू करता कशी प्रचार करता ताका जावंक लगत सकड सकड गुरूल कृपेन जावचे म्हणून ती निताय सोनी माताजी सांगता तशें प्रभुपादानाची सकड क्रेडीट सकड भक्तिदान सरस्वती ठाकुराक दिलेले गुरू कृपेनेचे आदी ह्या जाल्ले म्हणून प्रभुपादान सांगिल्लें सो आमी तशीची आमगेले गुरूक आमी सेवा करता म्हणजे आमी प्रचार करूंक प्रयत्न करता म्हणून ह्या थ्रू हांव एक रिक्वेस्ट प्रार्थना करता तुमगे लागीं कोणा लागीं आमी उलयल्यार एक
कृष्ण भक्ती विशयान हरे कृष्ण महामंत्र विशयान एक उत्तर सांगून तांकां एक तांगेल कान्नारी हे पट तशी करका म्हणून तुमगेला असं विनंती करता. हरे कृष्णा. जय प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. काय हरे कृष्ण माताजी, तुमका धन्यवाद. भारी लायकून आमका सेशन आज चलोसून दिलेला सुमार लर्निंग आमका एक कसं की म्हणून सांगल्यार काइंड